सांकवाळ पंचायतीचेर रमाकांत बोरकाराची सरपंच म्हूण वेंचणूक केल्ल्यान पंचायतीन नवे नवे घडणुको घडत आसात. सांकवाळ पंचायतीची उपसरपंच कमल हाच्या विरोधान अविस्वास थारावाचेर शुक्रारा दीस मतदान जालां. 11 पंच वांगड्यांच्या ह्या पंचायतींतल्या वट्ट 7 पंच वांगड्यांनी उपसरपंच कमलाच्या विरोधान मतदान केल्ल्यान उपसरपंच पद रिकामें जालां. नवीन उपसरपंचाची वेंचणूक बेगीनाच करतले अशें सरपंच रमाकांत बोरकारान जाहीर केलां. 7 जाण आमी हांगासर आशिल्ले जे मेंबर आमचे आनी आयज डेप्युटी सरपंच जाले ताका आमी वोट आवट केला. 7-0 7 वर्सेस 0. सो जे मेंबरांची हे आशिल्ली म्हणजे चेंज करपाची डेप्युटी सरपंचा ती आयज फुलफील जाल्ली आहा आनी आतां बेगीनच आमचो जो नेक्स्ट डेप्युटी सरपंच जावपा आहा ताका आमी बेगीनच अपॉयंट करतले. 22 टेंडर फ्लोट केल्या आनी आतां फुडले म्हयने म्हणल्यार आनी एक सगळे वॉर्डा मेळोन आनी एक म्हाजे एक 40 ते 50 टेंडर्स आनी येवपा आहा. जो डेव्हलपमेंट जितलो उरलो आहा तो आमी टोटल कंप्लीट करूं सोदता आनी तेजे नंतर मागीर आमगे मेन टार्गेट आसतलो पंचायत घरा प्रोसेस आहा तो ऑलरेडी स्टार्ट केला. बाय डिसेंबर फर्स्ट वीक ऑफ डिसेंबर आमी मिनिस्टरा धरून आमचे पंचायत घर स्टार्ट करूं करता आनी ताका लागून आमचो प्रोसेस फास्ट जाला. आमगे मेंबरी सारके एक्टीव आता स्पीड मारू करता आनी तेंच्या आदाराचे आमी मुखार सरले पंचायत घर घेवपाक. सो त्या दृश्टीन आमचो आतां फुल्ली फोकस आहा की जे आमचे 1.5 वरां उरल्या बारीक बारीक खंय गांव आमची व्हड वायज जंय कामां उरल्या ती आमी टार्गेट करतले आनी हांगसर आमचें अशें आसतलें हांगसर ओपोजिशन ना सगळे एकच आहा सगळे रुलींग आहा करून आमी सगळ्यांना कामां करून काडटले.